पेंडिंग आसले ते एरियाज ते IOC लागलेले ते खंय तरी आमकां काल आमच्या अकाउंटांत डिपॉझिट जाले आनी आमकां खरी गरज आसलेली जे लास्ट टायमाचे आमचे HPCचे पेंडिंग आसले 15 करोड आनी आमची 9,000 स्क्वेअर मीटर जागा तेय आमी बेसिकली सक्सेस जाले आनी हे एक पेंडिंग आसलेले माझ्या टायमान तेय आयज कंप्लीट जाले. त्यांच्या खातीर आमचे खुबशे गोष्टी पेंडिंग उरलेले जशे ते आमचे कामगारांचे पगार वाडणे कितें आसा कितें मेडिकल कितें वाडणे आयज खंय तरी हेच्या आधाराचेर आमचे जे बाकीचे कितें आसा प्रोग्राम ते जावपाचे आसा ते सगळ्याचे फुलफिलमेंट जातले. खरेंच देवाचे खूब देव बरें करूं म्हणटा. आमचे म्युनिसिपालिटी सगळे एम्प्लॉई तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेहनत घेतली. चीफ ऑफिसर जावं ACO जावं ME जावं आनी खास करून हेच्या खातीर खूब प्रयत्न करता तो आमचो पयलींचो आमचो ऑफिसर सदाशिव हरमळकर तेणी खूब प्रयत्न केले. तेणी एक एक्सप्रेशनाचे आमचे केले पूण हे जेन्ना जाता तेन्ना तो ना काम जावना पूण खरेंच तेणी खूब हे करून मेहनत घेतलेली म्हणून आयज आमी हेचें यश मेळ्ळां. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडल्यान आमकां ऑलमोस्ट 8 crores 50 lakhs odd figure was due in form of arrears. So आमी तांकां खूब फाटी मिटींग घेतल्यो, रिमायंडर्स घातले, तांचे बरोबर मिटिंग्स कंडक्ट केल्यो आनी वी वर इंटेन्सली फॉलोईंग ऑफ दीस मॅटर फॉर इयर्स. ओके, मागीर अल्टिमेटली तांकां आमी सांगलें की आमी तुमकां एविक्शनाच्या अंडर प्रोसिजर स्टार्ट करतले अंडर द रेलेवंट एक्ट्स. सो तांचे गॉट लिटल बीट इनटू अ सिरियस मोड. मागीर आयले बसले आमचे कडल्यान एक्सप्लेनेशन घेतलें सगळे तांकां आमी वॉट एवर इन्फॉर्मेशन तांकां जे पळय तांचो डावट आसले आमी तांकां क्लियर केले. अँड स्टील देर हायर अथॉरिटी डिसायडेड टू टेक एस्कलेट द मॅटर टू हायर लेवल. सो फाटी चीफ सेक्रेटरीने बी ह्या सब्जेक्टाचेर मिटींग घेतिल्ली आनी ताणें क्लियर डायरेक्शन्स दिल्ले आनी ताज्या अनुसार ताणें पयर आमकां 5 कोटी ताणें आमच्या म्युनिसिपालिटीक डेपॉझिट केले. सो आतां उरिल्लो जो पळय 3.5 कोटी आसा ते म्हणटा की तुमी इतले हायर रेट कित्याक लायली. वी हॅव नथींग टू से ऑन दॅट बिकॉज फॉर्मुला इज अप्रूव्ड बाय द गव्हर्नमेंट, रेट इज अगेन अप्रूव्ड बाय द गव्हर्नमेंट. So now if they want, if they still have any contention, we will inform to the government. But as of now, our stand is very clear that everyone should be on equal footing. तुका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, हे म्युनिसिपालिटीच्या आमचे कडेन आमच्या पावरान तरी ना. We still have our say on the 3.5 crores balance. हे जाल्यार हाजेर अशे बाकीचेय बी आसात, स्पेशली द सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सीज आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसीस.